त्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या विरळता व्हडा मोलान तुका लब्धता सुखोन गेल्ल्यो शेळयो आमी सजावंक आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता. ह्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. आपल्या जल्मा दिसा अर्गामी दिता लिओ लोबो, जल्मा दिसा अर्गा दिता टॉनी सिक्वेरा आनी जल्मा दिसा अर्गामी दिता मेघना. सांगात आस अर्गामी दितात डॉक्टर जॉन रॉड्रिक्स आनी कुटुंब, मॅक्सिम प्रकाश, कियारा क्रास्ता, सिस्टर बिंदू आनी जस्टिन डिकुंडा. आलिस साल्डाना, विजय आनी जॉस्टिन साल्डानाचा प्रत्येक इराद्या पासत मीस दिता. सांगात आस बऱ्या भलायके पासत मीस दिता अनिल आनी सुजाता डिसोजा. कुटुंबांतल्या आनी सर गरजेवंत आल्मा पासत मीस दिता इवन फ्रँक. टॉबियस सेरावो चौथम्या खातीर मीस दिता नॅन्सी सेरावो. जेरोम लोबो चौथम्या खातीर मीस दिता टी नारायण मेनेझस. एंजलिन डिकुंडाच्या अंतरलेल्या दुसऱ्या वार्षिक दिसा मीस दिता मॅक्सिम प्रकाश. विन्सेंट प्रेमनाथ डिकुंडाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मॅक्सिम प्रकाश. सेलीन मोंतेरोच्या आत्म्या खातीर मीस दिता नेल्सन डिसोजा. पुलगत्रेंतल्या आत्म्या खातीर डॅनी टेलिस. फिलिप बरेटोच्या आत्म्या खातीर डोरा बरेटो. सिस्टर जाकिना आनी सिस्टर रोझारियो हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता डोरा बरेटो. ह्या सर्व इराद्यां बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे आमी ह्या वेदी समोर आतां भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तू क्रिस्त जीव देवाचो पूत. क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा पेद्रूचे बसकेचे परब आचरता. कितें जावन आसा बसकेचे परब? जेजून ताच्या ह्या संवसारी जिवितां पयणार पेद्रूक इगर्समतेचे शिकवणेक आनी ते शिकवणेक सांबाळचे अधिकार फावो केलो. दैवीक प्रेरण बरोवन तू क्रिस्त जीव देवाचो पूत म्हणून भावार्थान विश्वास प्रगट केल्ल्या पेद्रूक हे अधिकार जेजूनच दिला. आनी अधिकाराचे परब आज पवित्र सभा आचरतना पवित्र सभाचे कितें आमकां शिकयता ते आमी मानून घेवन आनी हेरांकी ह्या शिकवण्याची वळख करून दिवन जेजूक खरी साक्षी जावन ह्या संवसारी जिवितांत जियोंक आदार जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी आमी भेटोवचे खातीर आमी आदरलेली सर पदकां आमच्या मतीक उडासाक हाडया. सांगता आमी मागया. हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या अवसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून आमी जायतीं पदकां केल्यात. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता
सौमिया काकृत कर सौमिया काकृत कर महिमा देवा खून सर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवा बसोत आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सरपदवेदार देवा तुझो दमदूत भगवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हण द्रड उसाळणेन वळखलो देखून तुवें ताका तुज्या पवित्र सभेची बुन्याद केली घुसपड गोंदळान वा कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ दंडनोवंक दिव नाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत हांवन आमचो मदलो कोणाक सुबेगलो सुरोंग निर्मू नाका आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वासा. आता तुमचे मध्ये असलेल्या वडिलांक हांव ही भूतबोळ सांगता. हांव तुमचे बरें एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेवंत तुमचे सवय एक वांटेली. तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्यांच्या बळान न्हय बागार संतोषान तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्हय बागार काळजाच्या उदारपणान तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिनायेन चलोवचे न्हय बागार तुमीच करी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावनांत असलो महिमेचो मुकुट तुमी जडोवंक पावतल्यात. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सरो मेळटा ते तो म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका सरशी म्हाका तो आपण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान तो गटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटांनी चलयता. काळोखाच्या बोयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दंडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हजे दुस्मन उजीर म्हाका तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथे तूं मागताय म्हजे कोप बरोवन वमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवनांत तुजी दयामया म्हजी सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव निवास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. हांव तुका सांगता पेद्रू वा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवाय असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तर वेळेर सेजाऱ्या फिलिपी नावाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार सुवा म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात तवल जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवल जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमांव योनाचा पुता कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशान न्हय बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गींच्या राजाचो साव्यो दितलो जे कितें संवसारीं तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारीं तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें देवाचें उतर हें वाकणे क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो भगवंत पेद्रूच्या सदरेचें फेस्त वा बसकेचें फेस्त आमी आज संभ्रमता पवी सभेंत 4थ्या शतमानांतूनच हें फेस्त पवी सभा संभ्रमून आयल्या आनी आयचें हें फेस्त धर्मदूत पेद्रू मुखांतर आनी ताजे उपरांत ताजे त्या पापसाहेब जाल्ल्या सर्वांक जेजून दिल्ल्या अधिकाराचो आमी हो एक संभ्रम चलयता आमी जाणाव सांत पेद्रू सर्व शिसांचो मुखेली जावन जेजून ताका विंचलो आनी ताका पवी सभेचो पयलो पापसाहेब जावन जेजून ताका विंचून काडलो आनी ताका सर्व गवळ्यां पैकी वर्तो गवळी ताका केलो आनी हेरां शिसां सोवे एकवटीत रितीन ताणें पवी सभा बांदून हाडली आनी ह्या एकवटाचो गुर्त जावन आनी ह्या अधिकाराचो संभ्रम जावन हे फेस्त इगर्ज माता पयल्या 14व्या शतमानांतूनच 4थ्या शतमानांतूनच आचरण करून आयल्या आमी जाणाव पेद्रू भोवूच चंचल स्वभाव असो भवार्थांत तोय धंडळलो मनीस पूण असल्या एका मनशाचेर जेजू ताची पवी सभा बांदता सर्गींच्यो साव्यो ताका दिता हो एक अधिकार ही एक जबाबदारी पेद्रूक दिता कित्याक म्हळ्यार पेद्रू थंय जेजू देवाच्या उतराक आसलेलें तें उक्तेपण देवाच्या प्रेरणाक आसलेलें तें उक्तेपण जेजू पळयता सांगात आस जेजू खातीर पेद्रूक आसलो तो मोग जेजू पारखिता आनी ह्याच पासत पेद्रूक एक व्हडली एक जबाबदारी जेजू दिता आमी आज सोलोंचो संभ्रम पेद्रू सोवे ताच्या उपरांत ताजे उत्तराधिकारी जावन आयिल्ले सर्व गवळी बापसाहेब हांचो एकतार आमी संभ्रमता हो एकतार म्हणजे पेद्रूतावन आरंभ करून आज पर्यंत जे सर्व बापसाहेबांनी दिल्ली शिकोवण आसा इगर्ज मातेची शिकोवण कितें आसा ते आज पर्यंत आमी सत म्हणून पातयेता आनी त्या सताचेर
आमचो बावार्थ आमी बांदून हाडटा ह्याच खातीर जो पाप साहेब ताच्या हुद्द्याचेर आसून ताच्या त्या जबाबदारेच्या स्थानार आसून जे कितें तो शिकयता ते सगळे भावार्थाचे सत आनी थंयसर कसलेंच वायट शिकोवण ना म्हणले सत आमी पातयेता आनी जेजून हर एका पाप साहेबाक ताच्या हुद्द्यार आसतना भावार्थाचे आनी नितीचे शिकोवणदार जावन तांकां नेमल्यात आनी ती जबाबदारी तांणी पाळोवंक आसा आनी सांगत आसता सगळ्या देव प्रजे सांगता एकवटान जियोवंक आसा ही तांची जबाबदारी आनी ह्याच खातीर पयल्या वाचपांत आमी पेद्रून ताच्या वडिलांक बरोवन तुमच्या तबेन दिल्ल्या त्या शेळ्यांक सुम्याच्या कुशे प्रमाणे सरया तांकां सांबाळ म्हणून दिवचे इशारे आमी आयकता पेद्रू भावार्थान धंडोलेलो मनीस ताजे थंय थोडे फाटी दुबाव उब जाला ताणें जेजूक नेगार केला पूण तो परत जेजू थंय फाटी येता भावार्थांत घट जाता आनी सांगत आसा पेद्रू खातीर जेजून एक मागणें केल्लें निमाणे जेवणा वेळार आमी आयकता तुजो भावार्थ हांवें तीर केला आनी तूं पाटी वचून येताना तुज्या भावाचो भावार्थ तुवें तीर करूंक जाय तो बळादीक करूंक जाय आनी ही जावन आसा जबाबदारी हर एका पाप साहेबाची हर एका मांड्याऱ्याची आज आमी पवित्र सभेच्या एक तराचो संभ्रम करता देव प्रजेने पाप साहेब सांगता आनी सर्व मांड्यार सांगता एकवटान ही पवित्र सभा सोडून व्हरूंक आसा हो भावार्थ जिवो सांबाळूंक आसा पूण आज पवित्र सभेचेर जायते वारें वादळ उठला जायते कडेन तुटाफूट जाल्या आज ह्या नासमाधानामध्ये आज उब जाल्ल्या त्या तुटून गेल्ल्या त्या इगज मतेंत एकवट हाडूंक आमी सर्वांनी वावरूंक आसा आमी आमच्या भावार्थांत तीर जावंक आसा तर आज हे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना आनी हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना जशें पेद्रू पाटी जेजू थंय येता आनी भावार्थांत तीर जाता तशें आमी भावार्थांत तीर जावंक आनी एकवटीत एक पवित्र कथोलीक आनी अपोस्तोलीक इगज मतां बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्याच इराद्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जमल्या खाणीको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता सर तुजें जावन आसतना देव तुका कांय मेळना आमकां देखून अर्पिता शीस तुजे जावंक आशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा
तुका भेटयता ती देणी दयेन स्वीकार कर आणि आमची मागणी कळवळेन मानून घे. भगवंत पेद्रू तुझ्या श्रेष्ठ गवळ्याच्या शिकवणेक पाळो दिवन आणि आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या ससनाच्या दायजाक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या तेफा सर काळी आणि सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तो केदीस सांडिनाय पूण भगवंत दमदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताची प्रतिनिधित्व आमकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळ बरा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय सर्वेस्पराच्या नामी येता जय. उंसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें बरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकोर मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत दमदुता आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या मुशीतां तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां काणलें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांदी सुतय आनी सर वाखानांतली वाचय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवा आसूं. माया मोग सगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें जिवितले म्हाका होवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Bagmoce chiede vorte, somia tuca seuce, durbolia calzan mocha, tuca swagat करचे, रास्तुचे आनंदाचे, दैविक संतो होसिवचे, फावो जाला म्हाका ते, तुजे सोबे रावचे, सोम्या तुजे पात येता, सदांच तुजे बरवसा, शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदांची येता, सोम्या तुजे पात येता, सदांच तुजे बरवसता, शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदांची येता.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आपल्या भाऊ भयणीक भावार्थान थीर करूंक तुझ्या पुतान भाग्यवंत पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब संभ्रमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या पोषणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान थीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जियोंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पोतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळक मागता दितलोय म्हूण पातयेता. सल्मोची पातकां कांटाळता आयच्या ती सकळ सांडता. मोगाळ पुत्र सोवे हांव बरी आशिर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे प्रेम आमकां आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पिताचे